आमच्या पंचायतीन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन फॅसिलिटी चालू केल्लीच आसा पयलींच्यान. सो तेज्या उपरांत आमी लास्ट म्हयन्यान मार्चान फूल पूर्ण आमच्या पंचायतीन प्लास्टीक बंदी केल्ली आसा. सध्या जो कचरो पडटा ते भाड्याकार रावता टेनंट्स रावता तो टेनंट्सा खातीर तो आमचो जे सकाळीं वयता 8 7 वयता ते सकाळी फुडें कामा खातीर ते रातचे 8 येता. सो आमचे जे गार्बेज कलेक्शन जे मनीस आसा पळय ते दनपारचे 12 पावता 11 पावता त्या खातीर ते कचरो दिवपाक पावना. सो आतां आमी अशें केलां की जे कोणेन इलिगल कोणेन सांगपाक म्हटल्यार जे भाड्याकार रावला तेंच्या ओनराक आमी सांगपाक चिंतला की बाबा सगळी जबाबदारी तुवें सांबाळपाची. समज तुगेले तर एक 10 मेंबर आसा भाड्याकार आसा जाल्यार तेंच्यांनी तो कलेक्शन करपाचो आनी कचरेकारांक दिवपाचो. आनी लायसन्स कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पळय इश्यू केलो हांवें न्हू ती रिवायव जावपाकूच जाय आनी 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 लायसन्स इश्यू दिवपा न्हू प्रोजेक्टाक. कित्याक ही गार्बेज आमकां कंट्रोल करपा जायना, पंचायत टॅकल करपा जायना पंचायती कडेन. वयत थिंगा सगळ्याक गार्बेज आनी हे मागीर हे भाशेन क्वेश्चन रेज जालें म्हणटरी आन्सर कितें येता दुसरे विलेजींतले गार्बेज आनी हिंग उडयताय. हें जायना, हें सोल्युशन न्हू. दुसरे विलेजींतले गार्बेज आनी हिंग उडयताय म्हणटा ते सारकें ना.